घोषणे खातीर सरकारान चालीक लायिल्ले स्ट्री कॅटल मॅनेजमेंट येवजणेचो लाव आमचे मेरेन पावना म्हणून गोमंतक गो सेवक महासंघाचे अध्यक्ष कमलाकांत तारीन आरोप केला। सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चुकी खातीर आमकां भोगचें पडटा। गोशाळेक सुमार 3 कोटी रुपया येणे आसा ते कोण दितलो असो ताचो प्रश्न। रस्त्या वयली हेडपी गोरवां शिकेरीच्या गोशाळेत हाडटात। आता मेरेन सुमार 4,500 रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळेन हाडल्यात। तांची खावड आणि काळजी घेवपा खातीर सरकारान खास स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट येवजण चालीक लायिल्ली। हे येवजणे वरवीं गोशाळेक पैसे येतात, मात कांय नगरपालिका ते पैसे आडोवन दवरतात म्हूण गोमंतक गो सेवक महासंघाचो अध्यक्ष कमलाकांत तारीचो आरोप। सरकार जो आसा तो आपले परीन एंड ऑफ द मार्च जो स्ट्री कॅटल मॅनेजमेंट स्किमी अंडर जो सगळो जो अमाउंट आसा तो अमाउंट जो आसा तो रिस्पेक्टीव म्युनिसिपालिटीज आनी पंचायतींक ट्रान्सफर करता आफ्टर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट। पूण कांयश्यो पंचायतींनी अजून पर्यंत 2 वर्सां जाली 3 वर्सां जाली कांयशा पंचायतींक युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना आनी तो फंड जो आसा तो पंचायतीच्या अकाउंटाक येवंक ना। तेच्याच बरोबर जे कांयशे पैसे येयल्ले आसा ते पैसे जे आसा ते पैसे येयल्या उपरांत कांयश्यो म्युनिसिपालिटी जे आसा त्यो आडोनूय बीन दवरपाचें काम करता। म्हापशें आनी पेडणे पालिकेचे मेळून गोशाळें खातीर 3 कोटी रुपया येणे आसा। हाचे विशीं विचारपाक पालिकेत कितलेशेच फावटी मारल्यो जाल्यार वेगवेगळी कारणां दिवन ते परते धाडटात। पेडणे पालिकेक सरकारान हेडपी गोरवां उबारपा खातीर 2 गाडयो दिल्ल्यो, मात त्यो सुद्दां अजून मेरेन पालिकेन संघा कडेन हँड ओव्हर करूंक ना। देखून आता ह्या सगळ्या प्रकाराचेर डीएमएक पत्र बरयल्ल्याचे तांणी सांगले। म्हापसा म्युनिसिपालिटी कडेन मार्चान आमचे जवळ जवळ 1 कोटी 4 लाख रुपया येयले आनी पैसे येयल्या बरोबर आमी धांवता ते आमकां कशें मेळटले काय म्हणून पळोवपाक। जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीन वयता तेन्ना अकाउंट सेक्शन जे आसा स्पेशली ते सांगले, तेंच्यांनी आमकां सांगले की सद्या इन्कम टॅक्स हे आसा एंड ऑफ द इयर आसा आनी ताका लागून तुमकां थोडे दीस लागतले। तेच्या उपरांत इलेक्शन कोड लागलो, आमी इलेक्शन ड्युटीक आसा ताका लागून तुमकां पयशे कांय तेंपान मेळटले। आनी जेन्ना हे सगळें सोंपल्या उपरांत परत वयता तेन्ना ते क्वेरीज काडून दाखयता। क्वेरीज काडून दाखयल्या उपरांत तांकां आमी खूब एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यांनी ते सोजमन घेवंक ना अकाउंट सेक्शनान। तेच्या उपरांत आमी परत गेले 1 म्हयन्या उपरांत तेन्ना तेंच्यांनी हाणीं कितें तरी तुमी दिवपाक जाय म्हणून सांगलें। हांवें तांकां सांगलें की तुमी आमकां कितें आसा पळय तें इन रायटींग दिया सो दॅट वी कॅन कॉम्प्लाय ऑल द ऑब्जर्वेशन्स। ते सांगून 1 म्हयनो घेतलो आनी 4 दिसां पयलीं म्हाका लेटर येयलें की तुमी जे आसा ते तुमचे ऑफिशियल्स हांगासर खूब फावटी येवन गेले आनी तांकां आमी सांगलेलें कितें करपाचें पळय तें लेटर जें आसा हांवें तें डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपालिटीक धाडलेलें आसा आनी पळोवया म्युनिसिपालिटी तेजेर सद्या डायरेक्टर कितें एक्शन घेता तो हेजी आमी वाट पळयता। हांव डायरेक्टरा कडेन मागता हितूर लक्ष घालून जातीन लक्ष घालून तो आमचो स्ट्री कॅटल मॅनेजमेंट स्किमीचो जो पेमेंट येता तो बेगीनच्या बेगीन आमकां रिलीज करचो। जर आमचे सायडीकसून कितें चुकलेलें आहा जाल्यार ते कॉम्प्लाय करपा खातीर आमकां ताबडतोब जे कितें आसा ते बीन इन रायटींग कळोवचें अशें हांव म्युनिसिपालिटी कडेन डायरेक्टरा कडेन मागता। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।